मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडलो खरो, पण आदल्या अर्थसंकल्पातल्या 44% गजालींची पूर्तताय जाल्या खंय? अर्थसंकल्पातल्या 56 गजालींची पूर्तताय जावंकूच ना। आदले मुख्यमंत्री तशेंच काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी केली। ॲक्शन टेकन रिपोर्टाच्या माध्यमातल्यान ही गजाल उक्तडार आयल्या। 2021-22च्या अर्थसंकल्पात 252 गजालींचो आस्पाव आशिल्लो। तातूंतल्या फकत 44% गजालींची पूर्तताय जाल्ल्याचे दिगंबर कामतीन ह्या वेळार सांगले। अर्थसंकल्पातल्यो 56% गजाली कित्याक चालीक लावना ताचे विशीं आपूण उलयना, पूण 56% गजाली चालीक लावनात हे आपल्याक मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिवपाचे आशिल्ल्याचे दिगंबरान ह्या वेळार सांगले। स्पीकर सर, यस, नवे सरकाराचे पहिले बजेट आता एक्चुअली what he said that there was a shortage of time and you are not able to probably, but he has tried to put it a full-fledged budget in this session. ताजे बरोबर एक गजाल बरी जाल्या की action taken report on budget speech 21-22 has been circulated along with the right from the economic survey. हाजे पयलीं कितें जातालें, action taken report हो बरें मदीं केन्ना तरी दिताले आनी आमकां तें वाचपाक कळना आशिल्लें। पण ह्या खेपेक एक्शन टेकन रिपोर्ट पयलीं केल्ल्यान आय कूड गो थ्रू दॅट एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी आय विल ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दॅट टोटल अनाउन्समेंट्स मेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द बजेट 2021-22 were 252. Out of that, 44% has been implemented. This is as per your document. 56% are not implemented because of various reasons. I am not going into the reasons. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।